आनी ताचेर खुबशी एसेंब्ली लेट चलता, बरी लेट चलता, 9:30 जाता, 8:30 जाता, पूण रिप्लाय कशें सारकें मेळटा? डिमांडाचेर मंत्री भाशणां दितात, कट मोशनाक रिस्पॉन्स दिनात. कट मोशनाचेर रिस्पॉन्स आमी मागतात. आमी कट मोशनाक कित्याचेर घालतात? डिमांडाचेर घालतात. डिमांडाचेर हें कट मोशन आसचें, ताचेर स्पेसिफीक रिप्लाय आसपाक जाय. मंत्री भाशणां दितात, दक्षिण काशी कशें जावचें गोंय, आनी कितें जावचें, भाशण बरें आसता, बट दॅट इज नॉट नेसेसरिली द रिप्लाय. म्हणून जेन्ना आमी उबे रावतात कावंटर करपाक, तेन्ना मंत्र्यान पासियेंस घेवन रिप्लाय दिवपाची गरज आहा. जे मंत्री हे गोंयचे मंत्री दिनात. काल रोहन खंवट्यान दिवंक ना आनी स्पिकराक मागीर लेट जाता, ताजी चूक ना. जर काणकोण पावतलो जाल्यार ती 12:01 जातली. सो तांकां सगळ्यांक वाज आयिल्लो आसता आनी ते मागीर बेगीन सोंपयतात. सो तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार हे डिमांड्साची डिबेट ताजो अर्थ कांय उरना. आमी उलयतात, ते उलयतात आनी फायनली खंयचे कडेन कांय ना अशें जर जालें जाल्यार ताजो अर्थ कितें? सो आय थिंक वी डोंट रीच द लॉजिकल कन्क्लुजन दॅट इज रिक्वायर्ड. तुम्ही म्हणटा पयलीं धाकटे असेंब्ली सेशन आसतालें, 18 दिसांनी जालो, पूण जर कांय आउटकम येना जाल्यार आउटकम जाता तितलो येवपाक आमी ट्राय करप. थोड्या इश्यूनी आमकां एश्युरन्सां मेळ्ळा, जी एश्युरन्सां आमचो इट इज अवर होप, आमची आशा आसा की ती एश्युरन्सां वील बिकम लॉज, वील बी इम्प्लिमेंटेड बाय द गव्हर्मेंट. ती जर जायना, नेक्स्ट स्टेप वील बी टू गो टू द एश्युरन्स कमिटी. एश्युरन्स कमिटी ताजेर कांय करना जाल्यार वील हॅव टू मेक एन इश्यू इन द नेक्स्ट असेंब्ली. पूण हें सतत करीत रावप, पासियेंस घेवन, हें ओपोजिशनाचें एक रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशनाचें कर्तव्य जाता. तें कर्तव्य पाळपाक हांव जाल्यार तरी समर्थ आहा.